79वे जल्मा दिसाक अर्गामी सावन दिला कार्मेन फर्नांडीस. आपल्या जल्मा दिसाक अर्गामी सावन दिला ॲग्नेस पिंटो. आपल्या जल्मा दिसाक अर्गामी सावन दिला रायलन प्रीतू कार्डोजा. पहिलवे लग्न वार्षिकोत्सवाक अर्गामी सावन दिला सोनिया आणि जेसन लोबो. अर्गामी सावन दिला ॲग्नेस फेलिक्स डिसोजा आणि कुटाम. डेनिस डिसल्वा बॉम्बे. ब्रॅडविन अँटोनी फेराओ. लविना पेरिस आणि कुटाम. हरीश आणि कुटाम. ट्रायडा इंटरनॅशनल अकॅडमी. आयवन ॲग्निस रॉड्रिगस आणि कुटाम. जॉयल मीना डिसोजा आणि कुटाम. रोनाल्ड विनय अविता आणि क्रिस डिमेल्लो. क्लेवन मेलरॉय डिसोजा. मॅक्स फिग्रेडा. शांती डिसोजा. मॅक्सिम डिसिल्वा. श्री गणेश ऑप्टिकल. जेसिंता रेबेल्लो आणि कुटाम. जॉयस्टन लोबो. प्रत्येक इरद्यापासून मीस दिला ग्लॅडसन. प्रत्येक इरद्यापासून मीस दिला फ्रान्सिस जॅनेट डिसिल्वा आणि कुटाम. आयरीन कार्डोजाच्या आत्म्याक मीस दिला वीरा कार्डोजा आणि कुटाम. पलगदेंत्र्यासव आत्म्याक मीस दिला डेनिस डिसिल्वा बॉम्बे. मार्टिन सिक्वेरा हाच्या पयल्या हाच्या आत्म्याक मीस दिला फ्लेवी आणि सुनील सिक्वेरा. सव आत्म्याक मीस दिला योएन फ्रँक. जेम्स आणि टोनी पायस हाच्या आत्म्याक मीस दिला जॅनेट पायस. पुष्पाम्मा हिच्या आत्म्याक मीस दिला वर्गीस आणि मारिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगुणी म्हूण दाखयलां पूण तांचे सक्तांपरास तूं श्रेष्ठ अशें पवित्र पुस्तक आदर्श आवयक आणि आदर्श पत्नीक सोबीत उतरांनी नेटयता तशें इगज माता सकट स्त्रियां भितर सदैव जावन आसच्या आनी कुरपेन बरयल्ल्या त्या सर्वेस्पराच्या साकरणीक मनान आनी गौरवान मरी देवाची माता म्हूण वलयता. मोगाच्यानो आज देवाच्या आशिर्वादान बरयल्ल्या 9व्या वर्साची सुरवात करता. ह्या बागी दिसा पवित्र सभा मोरी देवा मायेची परब संभ्रमतना 9व्या वर्सा देवाच्या मायेचो आणि आमच्या सर्गींच्या आवयचो उगडास काडून साल्वासावाच्या चरित्रेंत जेजू संगी तिचो पात्र नियाळूंक आमी ह्या वेदी भोंवती हाजर जाल्या.
आयची देवस्तुती आमकां मोरये परी हेरांक एक बेसांव जावंक आपोवणें दिता. ह्या वर्सा मोरये मायेची ससाय घेवन सुखांत आनी दुखांत देवाचो बळवंत हात अणभव करूंक जायाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, एकामेका पळया गे, तिशीन पळया, पळयलें गे, सोमा पळयलें गे. त्या मनशांक लास्ट इयर तुमी पळयलां गे, देवा गर्गां जावं. तुमकांच तुमी पळया गे, आतां हांगा धरा गे, नाका कडेन धरा गे, तुमचें बोट आसा न्ही हांगा धरा गे, उस्वास आसा देवा गर्गां जावं. कित्याक तुमच्या मोगाच्या मनशांक देवान राखलां, तुमकांच देवान राखलां. आमी हर एक पटी मनशां आसा, आमी फाटल्या वर्साक आदेश मागून नव्या वर्साक आमी पांय तेंकता म्हणून ह्या पटी आमची एक चिंता बदलया. फाटल्या जिविताक आमी आदेश मागून नव्या जिविताक आमी पांय तेंकया. आतां फाटलें जिवीत म्हणटा आसतना पुराय येता, आमी कितें बरें केलां, कितें आमी वायट केलां, दोनी येता. कितें आमी बरें चिंतलां, कितें आमी वायट चिंतलां, कितें आमी बरें उलयलां, कितें आमी वायटय उलयलां. हे सर संगतेक जे कितें फाटलें उगडास आसा तो सोड न्हू. मोरये सांगता नवें जिवीत जिवंक प्रयत्न करया. आतां आमी जोडया, दोळे आमी धांपया. फाटल्या जिवितांत सोम्याचो आनी पेऱ्याचो मोग करूं, सोम्याच्या नियमा प्रमाणे जिवंक चुकल्या तर सोम्या लागचें बक्षांनी मागया. सांगता आमी मागया. हांव पदकी सर पळयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायटांतून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां गेल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बेगीन सदां संवकार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista,
देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळ बापा आमच्या कुळयेचे एका स्त्रियेक तिचे अहंकारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय जावंक तुवें वेंचून काढली आनी तिका आमची आवय करून दिली तुवें आमकां फोव केल्ले येदे व्हरते आवयचे देणे वळखून आमी सोमेस जेजूची देखी प्रमाणे सदां तिका फोव ते मान आनी मोग दिवन आनी त्याच देखी वंत मायेच्या पावलांनी चलून जेजूचो करो पाटलो आमी करूंक फावो हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना गणन पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुतां कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं सर्वेस्पर आपले मुखामोळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो देवाचें उतर हें देवाचे उपकार जातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं जातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं जातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं तुज्या परसळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं सर्व राष्ट्रां तुजी चडवण वळखून घे जातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं देवा सर्व जनांगा तुका वाखणूं सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं तूं तांची रासवटकी न्यायनिती प्रमाणे करताय देसां बासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय
जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडू सरपरसा तुका वाकाणू सर्वेस्पोरा परसा तुका वाकाणू देव आमकां आपलो आशीर्वाद दी आनी सगळी प्रितूम ताच्या पायांक पडू जातू कृपाळ देवा आनी तुझो आशीर्वाद आमचेर पडू जातू कृपाळ देवा आनी तुझो आशीर्वाद आमचेर पडू सर्वस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सौम्या गवळ्यांनी दावांदावी वसून मोरयेक जुजेक आनी कावणेंत न्हिदयल्या बाळकाक तांणी देखली बाळकाक पळयतास ताच्या विशयान देवदूतान सांगलें सक्कट तांकां समजलें आनी गवळी सांगताले तें आयकली सकटां जापी पावली पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून आठयताली शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत पाटी गेले सगळे देवदूतान सांगल्या प्रमाणेच घडलें बाळकाक 8 दीस भरतास ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें हें नांव तो गर्भी समोवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो पयल्यान पयलें तुमकां सोमेस्तांक नव्या वर्साची परबी पटयता तसो सर्वेस्पो देव तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आपणाच्या मोगांत आपणाच्या बोळांत आनी आपणाच्या कुरपेंत राखून व्हरून दी तुमी आशिल्लें तें क्रिस्ताच्या मंडळ प्रमाणे जावन दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा देव आपणाच्या पुता मुखांत जें कितें नवें जावं आपणाच्या पुता मुखांत ते सोडवणेची ती मांडावळ ह्या संवसारांत नव्याच रितीन जारी करूंक मुखार सरतना ताणें विसलो जागो न्हय देवाळ बगार नाजरेंतल्या एका साद्या दुर्बळ स्त्रियेचें उदर जेन्ना देव
ह्या संवसाराक सोडोवच्याक सलवासा दिवच्याक आशेत आसतना ताणें विसलो जागो जावन आसा न्हय देवाळ बगार एका साद्या सोंप्या दुर्बळ स्त्रियेचें उदर. जेजू क्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, एक वर्स आमी आखेर करता आसतना, एक वर्स आमी सुरवात करता आसतना एक अजमता ताच्या ग्रेस्तकायेन बरोवन आमकां मोरी माय दिता. मोरी माय दिता कित्याक एका आवय कळीत आसा आपणाच्या भुरग्याक कितें जाय गी म्हणून. एक आवय आपणाच्या भुरग्याच्या फुडारा विशयी चिंता. एक आवय आपणाच्या भुरग्यांक बरेंच चिंता. एक आवय आपणाच्या भुरग्यांनी बरेंच जायचें म्हणून मांडावळ करता. कित्याक आवय कळीत आसता आपणाच्या भुरग्यांनी कितें जायचें, कितें गरजेचें, कशें जियेचें म्हणून एक आवयक भोव लागशिल्ल्यान कळीत आसा. आनी आपले इगज मत आमकां दिता मोरी आमकां जेजू भशेन जावच्याक, आमकां जेजूच्या पावल्यांनी जियोवच्या खातीर. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आमच्या लागीं कितलें बरेंपण आसल्यार, कितली की सकत आसल्यार आमकां सांगात पोवूंक जाय. आमकां सांगात पोवूंक जाय. ताकाच काजारीचो सक्रामेंत आसा. एकामेकाच्या सांगातपणान जिवंक दादलो आनी स्त्री सांगाता मेळटात. एकंपनीमेंट जाय. आनी आपले एक अजमत आमकां दिता मोरी आमच्या आध्यात्मीक भावाताच्या जिवितांत सांगात पोवन दिवंक मोरी दिता. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, मोरी आमकां कित्याक जाय? मोरयेचें तें श्रेष्ठपण आमच्या जिवितांत कित्याक आसा? 3 संगती आमच्या मतींत दवरया. पयलें, जेन्ना देव नामान करूंक मुखार वेता आसतना आमी कित्याक फाटीं रावचें? जेन्ना ह्या संवसार रचुल्लो देवूच एका रचनेक नामान करता आसतना, तिका मान दिता आसतना आमी कशें फाटीं रावचें? आपले पळया गे, देवूच पयलें मोरयेक मान बागयता. देवूच पयलें आपणाच्या रचनेक नामान करता. आनी जेन्ना बडवो येवन मोरये मुखार रावन सांगता, नामान कुरपेन बरयले, सर स्त्रियां भितर तूं सदैव. तर देव एका रचनेक, एका स्त्रियेक नामान करता आसतना आनी तिका आमी नामान करचें वास बिनिंगी जाय की? तिणें कितें गी महान कार्य केल्लीं काय? ना. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, ह्या संवसाराची जर दिशा बदलल्या, ह्या संवसारान कितें गी नवें जावं आयलां न्हय, व्हड मनशाच्या चिंतपा वरवीं, भागार ल्हान मनशाच्या बऱ्यापणा वरवीं, ल्हान संगतींनी देव हे संवसार नवें करूंक चिंता. आनी आपले मोरी थंय आसा. दुसरें, एलिझाबेथ मोरये थंय आसलें श्रेष्ठपण वळखता. एलिझाबेथ मोरये थंय आसलें श्रेष्ठपण वळखता. जेन्ना मोरी आपणाच्या एलिझाबेथ लागीं वेता आसतना एलिझाबेथ म्हणटा, उतरां पळया गे, देवाच्या आवयन म्हजे मुखार येवचें, म्हाका मेळोवंक येवचें भाग खंयतोन फावो जालें. देवाच्या आवयन म्हाका मेळोवंक येवचें भाग खंय फावो जालें. कित्याक देव मोरये मुखांत सोडवणेची वाट सुरू करता. एका स्त्रियेच्या पथका वरवीं ह्या संवसारांत कुरपा बंद जाली गी, ह्या संवसारांत तें बरेंपण मुक्त जालें गी, आनीक स्त्रियेच्या त्या बऱ्यापणांत एका संवसाराक सोडवून उक्ती जाता. कितें व्हडलो मिस्तेर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. एका स्त्रियेच्या पथकावर जिविताची जर ती थांबली तर अनेक स्त्रियेच्या बऱ्यापणा वरवीं, उदारपणा वरवीं जिविताची जर आमकां मेळ्ळ्या. आनी हें वर्तें पळोवन एलिझाबेथ वळखता आनी म्हणटा, देवाच्या मातेन म्हजे लागीं येवचें भाग खंयतोन म्हाका फावो जालें. आनी हें वळखली मोरी उपरांत सुती गायन करता आनी म्हणटा,
हांव किरकोळ चारांत आसी देवान म्हाका उंच उबारला सदैव म्हाका म्हणटा सर संतेती. आनी तिसरें चरित्रेंत पयले पोटी देव आपणाचे मुखामळ एका रस्नेक दाखयता. आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत पळयलां देव परत परत प्रवाद्यांक मेळटा, परत परत ह्या महान मनशांक मेळटा. पूण हांगा पळया गी ह्या साद्या सोंप्या दुर्बळ स्त्रियेक देव भेटता. पयले देव आपणाचे मुखामळ ह्या रस्नेक तो दिता. जेन्ना मोइजे जेजू देवाक भेटोवंक येता आसतना मेळोवंक येता आसतना देव म्हणटा तुजे मुखामळ तूं धांप. आनी आपले हांगा देव आपणाचे मुखामळ दाखयता. कितें व्हडतें भाग ह्या स्त्रियेचे. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हें फेस्त आज देव मोरी देवाची माता म्हणून आमी कित्याक आचरण करता, कित्याक आचरण करता. राजावाच्या पिशेपणांत आसल्या मनशाक भावार्थाची वाट दिसना. राजावाच्या आमालपणांत आसल्या मनशाक भावार्थ गैरे गैरे जाता. राजावांत जी येता मनशाक भावार्थ एक आसचे एक विशय जाता. तर असलेंत विशय घडटा तिसऱ्या आनी चवथ्या शतमानांत. नेस्टोरियन म्हणलो एकलो क्रिस्तांव, एकलो बिस्प, एकलो याजक सांगूंक शकता की जेजू देव न्ही, जेजू मनीसी न्ही. आनी मोरी देवाची माताय न्ही, मोरी आमचे भशेनच. खंय म्हणसर मोरयेच्या आवयपणाक सांवाल आयला खंय थंय देवाच्या देवपणाकय सांवाल आयला. मोरी जेजू नासतना मोरी ना. कित्याक मोरी जेजूची सावळी जावन आसा. जेजू आसा थंय मोरी आसा. आनी खंय जेजूच्या देवपणा मनशापणाक सवाल आयला तर थंय मोरयेच्याय आवयपणाक सवाल आयलाच. आनी आपले इगज माता धैर्यान आनी भावार्थान म्हणटा मोरी जावन आसा देवाची माता. तियो तोकाच गॉड देवाक घेतली, गॉड बेरर. आनी म्हणटा मोरी देवाची माता. आनी त्या पासून आमी हें फेस्त आचरण करता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आज मोरी एक बेसांव जावन आसा. आनी हे नवे वर्स आमी सुरवात करता आसतना आमकांय तेंच आपयलां. बेसांव पयलें म्हज्या जिवितांत, बेसांव म्हज्या कुटुंबा जिवितांत, बेसांव म्हज्या सालत्या जिवितांत. खंय पुरो हांव जियेता थंय बेसांव जावच्याक. तर कशें आमी बेसांव जावयेत? मोरी कशी बेसांव जाली? ती देवाच्या मांडवळे प्रमाणे जियेली. देवाच्या मांडवळे भितर ती रिगली. शी एंटर्ड इनटू द प्लॅन ऑफ गॉड. आनी त्या दाडा मात्र आमी बेसांव जावंक शकतल्या. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, तुमी आनी हांवें जायती मांडवळ गेल्ली 2020 वय की न्ही. मस्त प्लॅन केले. थोड्यांनी जावंक बरो आपणाच्या भुरग्यांनी भायर वचून शिकाचें म्हूण चिंतलें आसता. थोड्यांनी जावंक बरो भायल्या गांवांत वचून बरें फुडार बांदचो म्हूण चिंतलें आसता. थोड्यांनी मस्त प्लॅनां केली पिकनिका वचूंक भायल्या गांवांक या खंय वचूंक. जायती मांडवळ केल्ली. एकाच सुमारान ती मांडवळ रावली. एकाच मारान ती मांडवळ संपून रावली. आपले हांगा मोरी आसा. आपणाचे जिवीत देवाच्या मांडवळ्या प्रमाणे जिवोवंक मुखार येता. शी सरेंडर हरसेल्फ टू द प्लॅन ऑफ गॉड. आनी कदाळा आमी देवाच्या मांडवळे प्रमाणे जियेता त्या दाडा आमी बेसांव जाता. तें आतां देवाच्या मांडवळे प्रमाणे जिवोवचें म्हळ्यार सुलावाचें न्ही. यू नीड टू कनेक्ट टू गॉड. आमी देवाक कनेक्ट जावंक जाय. कशें आमच्या मोबायलांत नेटवर्क कनेक्ट जाताना मात्र आमचे आले ॲप्स यूज करूंक जातात गी, तशेंच आमी कदाळा देवा लागीं कनेक्ट जाल्यार मात्र आमकां देवाची मांडवळ करता. आनी हें कनेक्टपण कशें जाता? कशें आमी देवा लागीं कनेक्ट जावचें? एकच वाट देवा लागीं संबंद आमी सोलोवचो. कशें? मागण्या रुपांत. 3 संगती तुमच्या मुखांत दवरा मतींत. मोरी भावार्थांत उबे रावली.
मोरी बरोशान जियेली. मोरी मोगान सर संगती समर्पण केलें. मोरयेन भावातांत उबे रावली. बरोशान जियेली. मोगान समर्पण तिणें केलें. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, कशें ती भावातांत उबे रावली म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. तुम्ही पळया पवित्र पुस्तकांत खंय मोरी रडली आमकां पळोवंक मेळना. खंय मोरी तकली बागोवन आपणाची लज दाखयली आमी पळोवंक शकना. मोरी आपले उबेच रावता. खंय जाल्यार तुम्ही पळया खुर्सा मध्ये उबे रावता. त्या गर्दनाच्या गोट्यान ती उबे रावता. जेजूच्या जिविताच्या हंतांतर ती उबे रावता. कित्याक तिचे थंय आसलो भावार्थ सर्वेस्पर देवाचेर कसोन आसलो. तिका कळीत आसलें की देव म्हाका केदींच सोडना. देव केदींच म्हजो हात सोडना. तो म्हाका आदन सदांच उबे दवरता. आनी जर तर आमचे थंय असलो मनोभाव आसा तर आमी केदींच भिवची गरज ना. देव आमचो आदन आमकां उबे रावता. आनी आपले मोरी कशी आपल्या जिवितांत भावातांत उबे रावली की तशें आमी आमच्या जिवितांत उबे रावंक जाय भावातांत. जर तर आमी सदांच आमच्याच बळांत, आमच्याच चिंतपांत, आमच्याच तालंता वयर चड आमी भावात दवरता तर तुमकां कळीत आसा आमी एक दीस बुडटल्यांत. आमची सोबाय एक दीस वेताच. आमचे तालंत एक दीस उणें जाताच. आमचे बोळी उणें जाता. कित्याक आमी निर्दिश्ट न्ही, देव मात निर्दिश्ट. वी आर नॉट सर्टेन, गॉड एलोन सर्टेन. देव मात सर्टेन. देव मात बळवंत, सर पदवेदार, सर सत्तेदार. आमी न्ही, वी आर ट्रान्झिटरी. आमी बदलता. आमची चिंतना बदलता, कूड बदलता, मोत बदलता, संत्य बदलता, विश्व बदलतात. त्या पासून तूं मोरी भावातांत उबे रावता आपणा देवाचेर भावात कसोन. बरवोशांत जियेता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकली उतरां जावन आसात. मोरयेन सर संगती आपणाच्या काळजांत आठयली. बाबा बरवसो म्हळ्यार कितें मोगाळ भाव भयणीनो? बरवसो म्हळ्यार एक भितरली एक सकत. भितरली एक सकत. जर एका मनशाक बरवसो ना तो जिवोंक शकना. जावं पुरो जिवितांत, जावं पुरो कुटुंबा जिवितांत, जावं पुरो आपणाच्या कामांत, या वैयक्तीक जिवितांत जिवोंक शकना. इट इज एन एनर्जी. वय मुखार कितें आसा, मुखार कितें जावचें आसा, बरेंपण येतलें. बरवसो तसो जावन आसा. आनी आपले मोरये कळीत आसलें वय जुदे समुदायांत खाजार जायनासतनाच भुरगें जावचें म्हळ्यार एक व्हडलें पाताक आपणाक फातर मारून जीव अशी मारता म्हणलें बें तिचे थंय नासतलें. कित्याक तिसो बरवसो देवाच्या वयर आसलो. आपणाच्या पुताक कितेंय तांणी म्हळें, कितेंय कर नासा. आपणाच्या पुत्याक तो पोटारी, तो ताका तांणी विविध नांवांनी हिणसिल्यारी तिका बें दिसना. शी वॉज एन्ड्युरिंग. तिचे थंय भितरल्यान एक समर्थ, एक सकत आसली. आनी खंयच्या मनशा थंय असली सकत आसा तो जिवितांत जियेता. जिवितांत मोरना, बगार जिवंत जियेता. आनी मोरी आसली व्यक्ती जावन आसली. कोणाक म्हज्या मोगाळ भाव भयण आपणाच्या भुरग्याक मारता आसतना, आपणाच्या भुरग्याक फाड उलयता आसतना थंय रावून देवाची खुशी म्हण सांगूंक जाता? जायना. आनी आपले मोरी थंय उबे रावून आसा बरवशान जिवन आसा. देर वॉज एन इनर स्ट्रेंथ टू अर टू गो फॉरवर्ड टू द प्लॅन ऑफ गॉड. अख्रेक मोगान सर संगती ती देवाक समर्पण दिता. पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वापर बायन म्हणटा मोग जियेता, मोग बरवसता, मोग सत मानता, मोग सांबाळटा. जर एका मनशा थंय मोग आसा तर सर संगती तो आरयता. त्या मोगा थंय वायट बरें कितेंच ना. सर संगती तो आरयता. आनी हेंच मोरयेन केलें. आमच्या मोगा पासत, ह्या संवसाराच्या बऱ्यापणा पासत आपणाच्या पुताक ती समर्पण दिता. आमकां बरें जावं दी म्हूण. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणो, हे नवें वर्स आमी प्रारंभ करता आसतना मोरये भशेन एक बेसांव जावया. भावार्थांत आमी उबे रावया. आज भोव गरजेचें आमच्या कुटुंबा जिवितांत. बरवशान आमी जियेवया. मोगानच आमकां समर्पण दिवया.
ह्या संवसाराक ह्या संवसाराच्या बऱ्यापणा खातीर अकरेचे हे वरस अखेर करता आसतना दोन संगती आमच्या मतींत उडास दवरया. जें कितें आमी बरेंपण केलां ताच्या विशयांत चिंतून आमी वडपण चिंत्या बदलाक तें आमी डिलीट करून सोडया. जें कितें आमकां दुसऱ्यांनी पाड केलां वायट केलां ताच्या विशयान चिंतून करगोवन ताका आमी कितें करीचें म्हणून आसा तर तें डिलीट करया, तें कानूडया. जें कितें बरें केलां तें कानूडया. जें कितें आमकां दुसऱ्यांनी पाड केलां तें सोडया. एक नवे व्यक्ती जावं नव्या चिंतपांत मरये भशेन भावातान बरोवशान मोगान जिवंक प्रयत्न करया. आमेन. सर आमी उबे रावया. आमच्या बाबाताची उसरणी करया. सत मानता देवा सर्वपदर बाबा सर्गान भितर विचार असणारा Jesu Krista, tačekļās sutāk, amčās mjā, sabovitatne garbesmolo, amkarmaritan salmalo, panspelada kādane kasusle, अगागो सासलो तो मेलाने दकाने के बिलो तो मेले मध्ये देलो तिसरे सामेलन तो पत्तून जिवंजलो सरगासलो सदवजा बसला तेंटांची गाणी मेलांची मुशबे करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक सभे भक्तांचे एकतार पातकांचे बक्षणे पुढचे जीवन सत्संचे जीवी. आमेन. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मरिये पुरी बरोवशान बरोवन तांचे दाबेन आसच्या पोरजे क्रिस्ती बरोवशान रुपीत करूंक जाय आसची जाणवाय तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी राष्ट्रांत शांती निर्माण करच्या वावराक सडीत गामान दिवन कळवीत नासतना वावरूंक तांचे थंय उदार म्हूण रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. नवे वर्स देवाच्या मजतीन आमी प्रारंभ केल्ले आसता देव आमचे ताची दया दाखोव. आमच्या कुटुंबाच्या सर संध्यांचेर फिरगतीचेर समाजीचेर ताची कृपा बेसांवां वतूं आनी सर वायटा विघ्नान ते राखो म्हणून मागया. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढे वरवीं कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणीक तांचे कश्ट सोंसणिकेन सोसूंक जाय असो आदार आनी तांची सेवा करतल्यांक बळबळायकी फावो कर म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे आयक. जागतीक शांतीच्या आयच्या दिसा सर राष्ट्र आनी जनांगा मदें द्वेष उणो जावन आनी माया मोगाचें वातावरण रुपीत जावंक सर्वांची काळजां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवरी आजा जाल्ल्या आमी समेस्तांनी मरिये परी जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिणेचें केंद्र करून जिणे पयनांत ताच्या उतराचेर आमची जिणी बांदून हाडूंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या हातां आमी जोड्या दोळ्या आमी दंपया. आमचे सर वैयक्तीक इराद्या पासून आमी मागया. संपावलो म्हणटा देवा म्हाका तुजी कृपा पुरो. लॉर्ड ऑफ ग्रेस इज सफिशियंट फॉर मी. आज आमच्या कुटुंबा पासून आमी मागया. जायत्या आवयंक बापायंक आपणाचे कुटुंब सांबाळूंक बोंग जाता आसता मरिये भशेन भावातान बरवशान मोगान जिवंक प्रयत्न करया. ही वजना पासून आमी मागया. ख्रिस्ती धर्माचे केंद्र जावन आसता एवकारिस्त थंय तांचे थंय ओडणी येवन दी म्हणून आमी मागया. ल्हान भुरग्यां पासून मागया. हे नवे वर्स तांच्या जिवितांत एक फळादीक वरां जावन दी. आसतना ह्या फाल्यांतान सुरू जावच्या शैक्षणीक इस्कॉलाच्या त्या दिसांनी देव तांकां राखून व्हरून दी म्हणून मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यां पासून मागया. सर्गींच्या बापा आमी तुज्या भुरग्यां आनी तुज्या मुखार उसरली प्रार्थना दयेन स्विकार कर. आमचे जिवीत मरिये बरी निरंतर तुका भेटयली काणी कर. आमकां कितें गरज आसा तें आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या आपता वरवीं. आमेन. स्वीकार कर पावन
सोडलो तुझ्या उदारपणान काणीक जावन तो समर्पिता भक्तीन आनी व्हडा म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वदा देव बाबाक मानत असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्र बेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. देवा आमच्या सर पदवीदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. बागेवन देव मातेच्या दबाजीक परब आनी संतोशान संभ्रमता तिच्या विनोने तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तुमच शेवटाक पावय म्हूण मागता तुज्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. वैशामी करून फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्वपदरांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या परबेच्या समयार नित्यांकार मर्येक आमी नमान करताना एका ताळ्यान आमी तिका वाकनता, तिका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याचे कुरपे तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो दळबार तुजी तर महिमा वाकनता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. ह्या पवित्र वेळार आज प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन मसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्याने ससणे कराराचे हें रगत पदकांचे बॉक्साने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत हें वारवतलें
हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबर तसो गोट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे जीवन कोण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही येत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवूंद आनी सरुणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवेन बाबा, पिटर पावल आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धोरण मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समेस्ता तुज्या परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माये सांगाती सांजोजे ती सोपती भगवान धर्मदूता आनी सर्व गाणे तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोरी एक आमकां देवान दिल्ल्याक देवा अर्गां दिवन ताणें शिकयलें ते आमच्या बाबाचे मागणे भक्तीपणी आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरोवशान अत्रेकतेले आमकां तुज्या उदार कागोदीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावात्म्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रसभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. माया मोग असो आनी एकवट असो गुजो आनी एकामेका शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी.
संवसाराची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळ्या आमी निजायकी सुभागी म्हजे भितर होना तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं औत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू ख्रिस्त काल तसोच आज आणि सदां सर्वता प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भगेवन तूं सदां ओंकार मरयेक तुज्या पुताची आवय आनी पळय सभेची माता म्हूण आमी पासरता आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासूं सर्गेच्या जेवणांत संतोशान आमी वांटो घेतला. हे जेवण आमकां सस्नीक जिविता उपकार अशें कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. विशेष आशिर्वादाक आमची तकली बगोवया.
देव सगळ्या देण्याची जर तुमकां आपल्या कृपेन बरो भरपूर आशीर्वाद दिवं आणि ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटान ती तुमकां सुरक्षीत सांबाळू. तोच देव तुमचो भावार थीर करू, तुमचो बरवसो सुदारो आणि शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोसणेकायेन वाडल्या प्रिती मोगान पेटो. तोच देव तुमची कामां आणि सगळे तुमचे जिवीत शांतीन चलो, तुमच्या मागण्या सदां कान दिव आणि ससनाच्या जिविताक तुमकां पावो. आणि सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर आणि तुमच्या कुटुंबाचेर देवो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुकार. परत एक पोटी म्हज्या मोगाळ इश्टानो तुमकां सोमेस्तांक बागी नव्या वरस मागता. तसो रेस्पो देव तुमकां राखून दी, सांबाळून दी, तुमच्या बगलेन सदांच रावून तुमचो आसरो जावन दी म्हूण मागता. हॅपी न्यू इयर. सर बरें जावन दी. मोहीत देणे देवाचे मंदिर मनशा पुताचे सुंदर जोडू सोल्याचे फलगडत्म्याचे नवल तुहे सृष्टीचे भंडार भरपूर कृपेचे अंधकाराच्या पात्यात तू देखील फात्याचे माय तुझो उपकार बावडटा नाव तुझे संसार गाजयता मागून धाड माये माता सर्गीचे बेसा माय तुझो उपकार बावडटा नाव तुझे संसार गाजयता मागून धाड माये माता सर्गीचे बेसा मोगाळ पुत्रा सोवे अववार मरे आशीर्वाद दिवाना भगवान गुरुचे कृपेने राम सेवा जल स्मरणले बापाचे पिताचे पवित्र नामे आमेन.